पळय आमचो विचार आहा की मडगांवचो बस टर्मिनस, मडगांवचो बस स्टँड हो एक बरो जावचो आनी ही एक फॅसिलिटी एन्सिलरी फॅसिलिटी म्हणजे कितें पार्किंगा खातीर जे लोक गोंयकार हांगा मोटरसायकल लावन सकाळीं कामाक वतात तांचे खातीर ही फॅसिलिटी. तर ते एक बरें पार्किंग जावपा खातीर हो 1,20,00,000 रुपया मोडून आमी हे पार्किंग तयार करतात 2 फेजींनी. आनी हांगा आमचे जे रिक्षावाले आहा हे स्थानीक वाड्यावयले लोक, तांकां हांगा तें केल्लें नाका, तांकां टार आहा तशेंच उरलें जाय. सगळो हेतू कितें आहा, हेतू की बस स्टँड एक दीस तयार जावचो. बस स्टँड म्हणल्यार रियल इस्टेट रॅकेट न्हू. आज जे सरकार करूंक सोदता ते येदेशें बस स्टँड करून दितले आनी उरिल्ले सगळें काडून प्रायवेटायज करतले, मॉल घालतले आनी कितें करतले, हें आमी करूंक दिवचे ना. आमचे तकलेन अशें आहा की हो येदोच हो आतां आमी करतात, हो एक 10 वर्सां उरून फुडले प्लॅनिंगा खातीर बस स्टँडूच तयार करुया. मॉल बील कांय नाका, मॉल प्रायवेट लोकांनी घालचो. हांगा प्रायवेट जमनी आहा लोकांच्यो, जागे जाय ताणें मॉल घालून घे. मॉल घालपाचो सरकारान विचार करपाची गरज ना आनी दिल्लीवाल्याक कोणाक हाडून हांगा दिवपाची गरज ना आनी आमी फातोर्डा हें जावन दिवचें ना. दीस इज अ रियल इस्टेट स्कॅम. हें सगळ्या कडेन दुसरे कडेन वास्को बिस्को तांणी केल्लें आहा. हें फातोर्डान जावचें ना. हाजेर आमी एक व्हडली मोहीम चलयतले. आमी अवेरनेस क्रिएट करतले. एकान एक आमचो कावन्सिलर आनी उत्सूक कावन्सिलर जो आहा, जाका इच्छा आहा कावन्सिलर जावपाची, तांणी घराघरांनी वचून सिग्नेचर कॅम्पेन सुरवात करतले आमी अगेन्स्ट दीस प्रायवेटायजेशन ऑफ द बस स्टँड. हे 66,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आहा ही 300 FAR हांव मंत्री आसतना केल्ली. ही कोण तरी दिल्लीवाल्याक बेनिफीट जावपा खातीर करूंक नाशिल्ली. ही केल्ली स्थानीक सरकाराक, स्थानीक लोकांक फायदो जावं. आनी एक्स्ट्रा FAR जी आसा तातूंत कितेंय जर असो प्रकल्प आयलो तो लोकल मनशाक एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकतो म्हणून हो आमचो फोकस आसपाक जाय. सो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांव बाब नितीन गडकरी कडेन उलयल्लो हे बस स्टँडाचो. ताणें एक स्कीम दिल्ली की बस पोर्ट. बस पोर्ट म्हळ्यार कितें, बस स्टँडा खातीरूच बस पोर्ट करपाक सरकाराची येवजण ग्रांटीन एड. ग्रांटीन एड म्हळ्यार कितें, लोन न्ही, ग्रांट. सरकाराचो ग्रांट इतलेंच काम करपाक. हो दीस वॉज द ऑल्टरनेटीव म्हळ्यार विजन वीच वी हॅड. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हो इलेक्शन इयर जाल्लें आहा आनी सरकार सगळें आपली फॅमिली वेल्थ म्हळ्यार फॅमिली सिल्वर जे म्हणटात आमी इंग्लिशीन, हें सगळें विकून साटली पुटली कळून वचपाक सोदता. सो गोंय व्हरून घाटार विकप म्हणटा पळय तें ताजो हो एक दुसरे भशेन एक असोच विचार हो BJPचो विचार हो आमी जावं हांगा दिवचे ना. हे पे पार्किंग आसतलें काय कितें ना पळय, पार्किंग फॅसिलिटी करप हें आमचें काम. ताका पे पार्किंग करप वो ना हें म्युन्सिपाल्टीचो डिसिजन. आज म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक म्युन्सिपाल्टी म्हजे कडेन ना. म्युन्सिपाल्टी देवाच्या मनशाच्या हातान आहा एट द मोमेंट. सो ते तुमी देवाक विचारले वो देवाच्या मनशाक विचारले तुमकां उत्तर मेळटलें. हांव जर आशिल्लो जाल्यार पे बी कांय ना. पयली फॅसिलिटी आमी फॅसिलिटी अशीच केल्ली आहा जीसुडाचीच आमचे कॉपेलाचे सायडीन, तशीच PDAचे फुडें थंय पे पार्किंग करपाचें हाजेर हांव अगेन्स्ट. उगीच पे पार्किंग कित्याक करुया. लोकांक पयली फॅसिलिटी वापरूनी मरे अजून मेरेन ऑप्टिमम यूजूच जायना जाल्यार पे जोडपाक कित्याक खंयचे तजवीज जोडपाची. आनी जोडप म्हणल्यार कितें, मडगांवचो सोपो जाला तो सगळ्यांक पळयलेलो आहा. तो म्हणल्यार येदे व्हडले खाडाचे ब्लॅक टी शर्ट घालून बाउन्सर भायर येतात. हांगा आमच्या गांवांनी तशें आहा लोक. सो ते करतात. तांची पोटां भरपा खातीर आमी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर करना किंवा कोण तरी टेंडर काडचो आनी तांकां दिवचो आनी तांणी मागीर दादागिरी करची लोकां कडेन. हें जावंक आमी तरी दिवचें ना. पूण आतांचें कावन्सील आहा हें तांचें डिसिजन. दीस इज लोकल बॉडी डिसिजन. जी सुद्दां म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता आनी कावन्सिलाक हँड ओवर करता. एट द मोमेंट आमची तजवीज आहा ती फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाची. ताजे फुडें कितें जातलें इज अ डिसिजन वीच दे वील हॅव. पण ही 2 व्हिलर पार्किंग आसतली काय 4 व्हिलर बी अशें कितें? 2 व्हिलरच. 2 व्हिलर. 2 व्हिलर म्हणल्यार आम आदमी कॉमन मॅन. प्रॉपर उधर एक टॉयलेट भी बन के दे दो. हाँ, और 10 लोगों को इधर लगा दो बस. पर सब हाइजीनिक होना चाहिए. वो चूहा आता है करके कंप्लेंट आया तो बंद होगा.
वो बोलते हैं तुम लोग ऐसे ही फेंकते हैं इसलिए चूहा आता है। पूरा गंदा पानी डस्टबिन लगे नहीं, पानी उड़ाता है तुम मैं लोग। आपके गमले में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे से 5 पैसा लेता नहीं हूँ। मैं खाने के लिए फुकट में ये रसा ऑमलेट के लेने आता नहीं हूँ, तो मुझे उसमें कुछ नहीं है। तुम ठीक तरह से करो, तुम्हारा धंधा तुम करो, हमको कुछ पड़ा दो। पर गंदगी नहीं होना चाहिए, लोगों को, स्थानिक लोगों को ट्रबल नहीं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर ये सीसी कॅमेरा सगळं घाल्या सीसी कॅमेरा घाल्या, हांगा घाल्या नव्हते तुझं टॉयलेट हा ताका 2 ब्लॉक घाल्या। हाँ चल लॉकेट आपका ठीक है, उधर जाने के लिए तैयार है, उधर जाने के लिए तैयार है। क्या गैस घाटेगा नहीं रहता और गैस तुम लोगों की वजह से वो बोलती है 1,20,00,000 कोणी कोटी म्हणजे काय नाही झालं आहे तिथे। पावसाचे कोणी झाला हे आगा आदलाय ना आमचं सांगा बाउंड्री झालं सेपरेट रिक्षा स्टँड सेपरेट होईल पार्किंग इथे What they are going to do with this? झाले आता घाल रे आणि घाल रे इथले बरे करून तर आणि मागे आम्ही सब एफडीए पेपरन क्या है, किधर है? बंद करना, वो आएगा तो बंद करना पड़ेगा। वो देखो फादर है इसलिए वो लोग करते नहीं। अगर एफडीए स्टार्ट किया ना सब बंद पड़ेगा, बाकी मत बोलो कि हमने बंद किया। हाइजीनिक नहीं है, हाइजीनिक रखना चाहिए। और इधर ऐसा इधर सामने